join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. Stella Academy has produced Goa's best results in JEE Main 2024. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. तुमचे प्रश्न, तुमचे इशू, तुमच्यो आशा, तुमच्यो आकांक्षा, आमची माझी लोकनामो. ह्या शेतान हांव म्हाजो बापूय आसतना 68 साकून बापायक हेल्प करता. पूण अजून सुद्दां गव्हर्मेंट येता जाय तें सांगता, मिटिंगेन सांगता, हें सांगता तें सांगता, पूण कितें सबसिडी म्हणटा ती कांय ना. केन्नाय जर सबसिडी मेळ्ळें तें घेवन आमी वयता. तो म्हणटा कितें हेज्या फुड्यान वच, तो सांगता तेज्या फुड्यान वच, अशें 5 जाणांचे आपणा भोंवडायता. पूण एक सुद्दां सबसिडी आमकां मेळना. फाटीं मोदीन कितें केलें, 6,000 रुपया आमकां मेळटले म्हणून सांगले. पूण कितें जालें, आमी पोस्टान गेले, 100 रुपया दिले, एकावंट उगडलो, कृषी कार्ड दाखयलें, सगळें केलें, ताचो बापूय कांयच ना, कित्यान दिवना. तो अजून सुद्दां हांव 74 इयर्स जालो, अजुनूय शेतान काम करता. पूण गव्हर्मेंटाची सबसिडी म्हणटा ती आमकां केन्नाच मेळोंक ना. कांयच कितें केलां, होय सरकार येता तोय सरकार येता. BJP आयलो, BJPनूय तेंच, काँग्रेस आयलो, काँग्रेसानूय तेंच. सरकार जायते वतान दुसऱ्या वतान फार्मर्सांक हेल्प करता, जायते स्किम्स दिता आनी कितें करता. बट हेज्या मुखार तरी आनिकूय तेमकां आमकां बरो आदार मेळ्ळो जाल्यार आमकां जाल्यार आमी ती शेत रोवपाक शकताय. आम कितें जाय आतां जायते ते भोंवताय आमगे ती शेत रिवायव करपाक. सो आम हिंगसोन थिंगा तेंकां सगळे पार्टी आम पावटी घाताय हिंगा तेंगे ऑफिसांनी. सो आजून पासून आमकां मेळना. सो हांव कितें म्हणटा, हेज्या मुखार सरकारान तरी आपणागे ऑफिसर्सान तरी फार्मर्सांगे डोरस्टेपाचेर पावयले आनी तेंगे कितें प्रॉब्लम्स आहाय ती चोयली, तेंगे ती प्रॉब्लमा सोल्युशन सोदिले आनी ते सगळे स्किम्स आहाय ते काय तेंगे कितें इन्सेंटिव्स आहाय ते आनी अवेरनेस क्रिएट केले. हें सगळें तरी तेमी आमगे फार्मरांगे डोरस्टेपाचेर तरी दिले सगळे सर्विसीस बी, जाल्यार जायतें बरें जातालें. मुखार यूथ आहा तो पासून हेका तेंकां इंट्रस्ट येतलो लायक हें करपाक. सो मुगे कितें मुखार सरकार तेमी हें एग्रीकल्चर प्रमोट करपाक. पूण आमकां गोवोरमेंटा कडच्यान आनी फेसिलिटी मेळ्ळी जाल्यार तांकां सारें दुसरे स्किम्यो कसल्योय डेवलप करपाक ह्यो तरी दिले जाल्यार आमचे यूथ फाल्यां शेतां रोवपाक तयार जातले. सो आमी ताकाय देवर कर म्हणटा. सरकाराकूय आमी मागताय की ज्यो आनी न्यू कितें स्किमी येवन आमच्या युथान ह्या शेतां आनी वाडोवपाक कितें तरी दिल्या पुरो म्हणून आमी सरकाराक मागताय. शेत करता म्हणजे आतां कितें आहा, शेतां करून आमी थकल्यो. आतां हेज्या फुडें आमचे कडेन शेतां जावची ना आनी हेज्या फुडें आमचे भुरगे शेतां करतले म्हणटाय तूं करचें ना. कितें कोण शेतान देंवता पळय न्हू तोच तुका शेत करतलो. कितें जेका उमेद आहा शेत करपाची तोच तुका शेत करतलो. नाजाल्यार तुका सादें पळोवन तुका आमी शेतां केल्या तशी आमच्या भुरग्यांक आतां शेतां करूंक जमची ना. आनी हे इलेक्शन आमकां फायदो कांय ना. कितें आनी हो मोती आमकां वयर काडटलो म्हणटा त्या शेतकाऱ्यांक वयर काडले. आपले वटेन जे ते सरकार हे आहा पळय न्हू तांकां शेतकाऱ्यांक वयर काडले. हेवटेन मयाचे शेतकाऱ्यांक मारून उडयले. कांय ना उपेग. जी लोकल जे जर पळोवंक गेले जाल्यार तुमकां इश्यूज कितें फेस जाता? असं काय हें ना, पूण हांगासर अशें आसा सारकें आजून पासून आमदाराच्या हितून सगळें सारकें आसा. आनी एज अ फार्मर तुमकां शेत करतना कितें इश्यूज कितें? तसं काय ना, फक्त पाणयाक मातसो हें आसा. पाणयाची जर मातसो प्रॉब्लम जर सॉल्व जालो जाल्यार आनीक मातशें प्रमाणान बरें जाता. अजून मेरेन थोडेशे इश्यू सॉल्व जाले आहा. शापय अशें फार्मराक तेंच्यांनी शाप सांडूंक ना अशें ना, पण आनी मातशे विचार करून तेजेर कितें तरी तोडगो जातलो गव्हर्मेंटा कडल्यान बरो, जेणे करून जास्त लोक फार्मिंगान येतले. अनएग्रीकल्चर आहा ती एग्रीकल्चरान कन्वर्ट जातली ही अपेक्षा आहा थोडीशी. तेच्या खातीर पॉलिसीज येवपाक जाय बरें मातशे गव्हर्मेंटा कडल्यान. आयचे पॉलिसी आहा ते सबस्टिट्यूट ना की एक भुरगो आपले विचार घेवन ह्या शेतान पावतलो असो. तेच्या खातीर एक भक्कम कांय पॉलिसीज जाय गव्हर्मेंटा कडल्यान. आनी फर्टिलायझर बी गव्हर्मेंटा कडल्यान अपेक्षा आहा की थोडी वरायटी ऑफ फर्टिलायझर आहा लायक नॅनो मायक्रो न्युट्रियंट, नॅनो फॉस्फेट ही मातशी खतां अवेलेबल जावपाक जाय. आमकां टोटली डिपेंड रावचें पडटा लायक कोल्हापूर एरिया सारके ते थंयच्यान मागीर डिस्पॅच करतले. सो गव्हर्मेंटान एक कोणाक तरी टेंडर दिवपाचें जेच्या कडेन सगळीं खतां अवेलेबल आसतली. अशी ऑर्गेनीक म्हणटा ऑर्गेनीक, पण
सगळी न्यूट्रिशन ऑर्गॅनिकान मेळना आणि ऑर्गॅनिक 100% केलो जाल्यार तो रेट शेतकऱ्याक मेळना. सरकारच्यो म्हणजे शेतकऱ्या खातीर कितल्योश्योच योजना आसात. सबसिडी मेळटा. सारें घेतलो जाल्यार सबसिडी मेळटा, मशिनान खणटलो जाल्यार सबसिडी मेळटा, मशीन नवें घेतलो जाल्यार सबसिडी मेळटा, बांय मारतलो जाल्यार सबसिडी मेळटा. ह्यो कांय कसल्योच योजना ज्यो आसा ह्यो योजना आमकां मयेकारांक तरी मेळना. आनी ह्यो मेळटल्यो जाल्यार सरकारान ह्या गोश्टीचेर विचार करचो पडटलो चड. शेतकार जो आहो रातीचे दीस करता शेतान. म्हाज्या सगळे आमच्या गांवांत जवळ जवळ 90% म्हणटा तशे शेतकरी आसात. सगळे शेतां रोयतात हांगासर. पण जो उत्पन्न जाल्या उपरांत जो फायदो जावपाक जाय तो फायदो हांगासर तितलो मेळना. म्हणून म्हजे सरकार कडेन विनंती आसा. आतां येणारें जे सरकार आसा ह्या येणाऱ्या सरकारान ह्या गोश्टीचेर विचार करून येणारे नवीन लोकसभेचें इलेक्शन आसा. केंद्रान नवीन सरकार येतलें. नवीन सरकार जें येतलें त्या सरकारान ह्या गोश्टीचेर विचार करपाची गरज आसा.